मित्रांनो, आम्ही हो एक हायवे म्हणजे मडगांव सावन ह्या सायडीच्यान वास्को पणजे गेला. आमी आसा ती सुवात नुवें ओवरब्रिज जाल्या उपरांत हे सायडीच्यान स्ट्रीट म्हजे मुखार एक रस्तो गेला, तो दुगें गेला. आनी ह्या सायडीच्यान ओल्ड रोड आहा फाटल्यान आनी ही हायवे. आतां हो व्हिडिओ काडपा फाटलें कारण इतलेंच की ह्या सुवातेर जी सिग्नलां घाल्लीं तेजो जायतो फायदो जातालो. आनीक लोकलांक हिंगाचे जे लोकल आहा तांकां ह्या सुवातेर कितलेशे एक्सिडेंट जाल्या. कित्याक हें क्रॉस करपाक कोणाक पाशेंस ना, कोणाक वाट दिवपाक. सगळ्यांक पयलीं वचोंक जाय. जो ते सायडीच्यान येता तो मागीर बेजाता आनी जेन्ना तो भितर सरता तेन्ना तो सांपडता. आतां सिग्नलां तर उरलीं जाल्यार सिग्नलाचेर एक सिस्टम उत्ता की तेका बाबा रेड आहा म्हणून तो रावता पयस सावन एक दिश्टी पडटा. पूण ह्या सिग्नलांची सामकी हाल जाल्या. आतां हें तुमकां दिश्टी पडटलें, तो आतां रावला, सिग्नल ना कांय ना, तेणें वाट पळोवची पडली केन्ना ट्रॅफीक उणो जाता तो. पूण ह्या सुवातेर आमी उबी आहा, हे सुवातेर ट्रॅफीक म्हणटा मातसो पूण उडोवन जायना. जायते फावटी जायती गरज आहा कोणाची जी हायवेचे जे मॅनेजमेंट आहा तेंची जबाबदारी आसता हें चोवपाक. पूण हायवेचे मॅनेजमेंट आहा ते कितें करता म्हाका खबर ना. कित्याक आमी म्हणटा की सरकारान रस्ते बरे केल्या, पूण जे रस्त्यांची शेप आहा तीच पयली सुवातेर सारकी ना. गाडी चलता आसतना सडनली जंप जाता, सडनली सायडीक वयता, हें सगळ्यांक दिश्टी पडटा. खरें म्हणल्यार म्हाका दूख जाता, कित्याक हे आमचे पयशे, आमचे टॅक्स पेयरांच्या पयशांनी हें केलां. गव्हर्मेंट हो आमी निवडून दिल्लो गव्हर्मेंटाचो अधिकार, आमचो अधिकार गव्हर्मेंटान आमकां मेळोवन दिवपाक जाय. पूण हिंगा तशें जायना. हिंगा कोणाचें पडून गेलें ना. आमी ह्या दिसान मागता की फाटल्या दिसान मातशें निवळ केलां, तुमी जे सिग्नल पोल आहा तेचेर वाली जाल्ले आहा. म्हणजे सिग्नलाचें कोणाक पडून वचना, कोणाक कॅर ना. हेज्या मुखार आनीक एक सिग्नल आहा. तो सिग्नल तुमकां सांगता, तो सिग्नल जो आहा तो ही पांच प्रोसेसांव प्रोफेशनल कॉलेज आहा. मागीर हे फादर आग्नेल, ह्यो सगळे ते सायडीच्यान आहा. तो टाटा शोरूम जो बंद जाला त्या सायडीच्यान तो रस्तो गेला. हिवूय सिग्नल चलना. ते आतां ही सिग्नलां चलना काय मुद्दम बंद उडयल्या तें समजना. आनी एक सिग्नल तर डेड जावपाक लागला, कित्याक तें मातशें अशें न्हिदलां. तें आमकां दिश्टी पडटा तें मातशें न्हिदलां. म्हणजे ही परिस्थिती आहा. आतांच आमचो मेल्वीन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जेणें कंप्लेन दिल्ली आहा. मेल्वीन खूब तें एक्सप्लेन कर. म्हजें नांव मेल्वीन डिसिल्वा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमी एक कंप्लेन घायलो आहा टू द कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा. 3 प्लेसीस हे सिग्नल 3 जाग्यार आसा. नुवें इन द विलेज ऑफ नुवें 3 जाग्यार. वन इज द टाटा शोरूम, फादर आग्नेल इस्कलाक वयताय थिंगा, हो दुसरो हय दुगे, आनी होंडा शोरूम द मेन जंक्शन. आतां आमगे प्रश्न, आतां हे सिग्नल इतू इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंटान पयसो घालून हे बिल्डअप केला आनी घायला, पूण ते झिरो, ते चलना. तुमी पळयला आसतलें, सरान सांगिलां तेंचे वाली चडलो आहाय आनी हो सिग्नल बँड जालो आहाय. हिंगा लोकल्सांकू कितले त्रास जाताय टू क्रॉस सिग्नल क्रॉस करपाक दुसरे सायडीन वचपाक. जी स्पिडीन जी मोटरां वयताय इज 80 km/speed एंड अबाव. ते स्लो कोण वचना, सगळे हाय स्पीड. आतां हे परिस्थितींतून आमचे हे लागशिल्ले गांवांक, नुये गांवचे पेरंट्स आपणागे भुरग्यांक इस्कला पावपा वयताय आनी जर सगळे एसीचे कामां वयताय. सो हे सिग्नलाची हिंगा व्हेरी इम्पॉर्टंट गरज. हे घातलोले 1 वर्स 1.5 वर्स जाले बंद पडले. तेंगेले ब्लिंकींग सिट्युएशन पासून ना स्लो वचपाक. आतां समजता गोंयकारांक हिंगा लागशिल्ल्या लोकांक खबर आहा की हिंग सिग्नल आहा म्हणून, पूण तो ट्युरिस्ट जो येता तो सारको स्पिडीन येता, तांकां खबर आसना हिंगा सिग्नल आहाय आनी ते चलनाय. सो हे रस्ते सेम रस्ते जे रस्त्या वयल्यान सगळे ऑथॉरिटी जावं डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलादार जावं पुलीस ऑफिशियल जावं
ट्रॅफिक पुलीस ऑफिशियल जावं साऊथ गोवाचे सगळे MLAs रिप्रेझेंटींग साऊथ गोवा सगळे MLA हे लायनीन हे हो रूट यूज कोताय वेस्टर्न बायपास तुम्ही पळोवंक शकता हे सगळे हे लायनीन यूज कोताय पूण कोणाच्याक हे नोंदणी वचना आमी सांगोन बेजार जाले आनी प्रमोद सावंताक आमी आनी अपील कोनाय दीस टायम वी अपिलींग टू द तावडकर सभापती आमचो गोंयचो सभापती रमेश तावडकर तुका अपील कोताय तूं हेच लायनीन काणकोणसून तूं पणजी वयता असेंब्ली वयता तुका केन्ना हे नोंदणी येयला ना ओ हुंचे ऑफिसर जे मामलादारा कामां वयताय मातानी कॉम्प्लेक्सा तुमकां केन्ना हें दिसती पडना आनी तशेंच हांव लोकां कडेन विचारता आमगे सोरभोंवतणीचे तुमली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी एक गोंयकार म्हूण आमी एक इंडियन म्हूण आमची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमगे विलेजी पासत आमी वॉयस रेज करचो आनी हें दाखोवचें व्हिडिओ काडटा ओके सिग्नल सो हे सिग्नला पासत मातशें आमी कंप्लेन घायलो आहात हे कोणूय कन्सर्न ऑथॉरिटी हेंचे सेल चलना इन्फ्रास्ट्रक्चर चलना ना कसले सर्कीट डॅमेज जाल्लो मातशें रिपेर करचें आज आमगेली परिस्थिती अशी आसा की आमी प्रावड जाता की आमी इंडिया वी आर लॉन्चिंग सॅटेलायट टू मून फ्रॉम अर्थ पूण हे सादें सिग्नल आज ऑपरेट जायना तुमकां जोरी तर इंजिनियर ना जाल्यार नेबरींग स्टेटा कडेन मेट्रोपॉलिटन सिटीजां कडेन तेंगे सिग्नल कशें काम करता ते तुमी म्हायती घेवची आनी ही सर्वीस आमकां गोंयकारांक दिवची ओके सो देव बरें करूं एक मातशें ॲड करपाक सोदता आयज ह्या सुवातेर ना पूण तुमकां दोनूच ट्रक दिश्टी पडटा आसतले हे सगळे कारण हे 150-200 पासून ट्रक असे दवरले आसतात दोनूय सायडीनी आनी हे मुखार हे सायडीकूय ट्रक दवरले आसता सो हेजे आतां हे ट्रक कित्याक लागून दवरता तेवूय आमकां खबर ना पूण एक ट्रकांतल्यान दुसऱ्या ट्रकांक सामान घालता आनी कितें घालता पूण जायती फावटी कितें जाता ते ट्रक 2 दीस 3 दीस आसता आनी ते पळय हे सायडीच्यान उदक व्हांवता ते सगळे हे उदका कडेन येता म्हणजे कितें जायत फाल्यां कितें कोणें कितें केलें जावं कोणाचेर कितें जालें जाल्यार कसलोय अन्याय जालो जाल्यार सोदून काडपाक डिफिकल्ट जाला सो तेजेरूय बी गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें कारण हें तितलेंच गरजेचें कित्याक आतां अत्याचार अन्याय आहा ते वाडत आहा सो आमकां जाय हेंवूय क्लियर जाल्लें तुमकां फाटल्यान दोनूच ट्रक दिसता पूण अशें कितले आसता लायनीन आसता देव बरें